भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन साव। नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कष्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। देवा केल्या पडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन मुजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ती विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकुआर मरयेतावन सल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरियेक बडवो खबर दिता। आदाम येवेच्या पथकाचो परिणाम जावन मनशाकुळ आत्मीक काळोखान संपडलें। नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या एकल्याच पुताक अंकुआर मरयेते मनशा सैम घेवन
मनशाकुळाचे सोडवणे पासत दडलो. बडव्यानं हाडिल्ली बरी कोबार मोरी संतोषान स्वागत करता. आपूण देवाची कालती साकरन देवाचे कुशेप्रमाणे आपणा थंय जाव म्हूण ती म्हणटा. पवित्र आत्म्यान दिवच्या संतोषान भरलेले अंकार मरये, सर्वंती देवाचे कुशेक काल जावंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवण्याच्या संतोषान जियेवन ताच्यो आज्ञा पाळून सर्गींच्या सुखाक पावची कृपा तुज्या बळादीक मजतीन आमकां तो लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. मनशाकुळाचे बचावाच्या कामाक कबलात दितस मोरी दावादावी आपल्या मावशे भयणीच्या एलिझाबेथीच्या माया मोगाच्या सेवेक मुखार सरता. पवित्र आत्म्याची कृपा जडाय आनी घळाय नेणा. मोरयेचे भेटे वरवीं एलिझाबेथीक आनी तिच्या कुशींतलो बाळ सान जुवान बाप्तिस्त पवित्र आत्म्याच्या संतोषान भरली. मरी माई आमकां आमच्या गरजेवंत भावा भयणींची मोगान सेवा करची उर्बा दिवं. गरजेवंताची गरज समजोवचे बरें मन मरी माय आमकां दिवं. संतोष भरीत आनी सुडसुडी स्वभावाचे अंकवार मरिये, देव आमकां हेरां थंय बरें करूंक प्रेरण दितना तुजे बरी त्या प्रेरणाक तक्षण पाळो दिवन
आमकां तूं शिकय. माया मोगीस आमच्या जिणेंत पयलें स्थान घेव. तुजी उर्बेस्त जिणी आमचें प्रेरण जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजू जल्मता. संवसाराचो सोडवंदार जल्मतना ताचे आवयन ताका फाळयांनी गुटलावन एका कवणेर न्हिदायलो, कित्याक छत्रान तांकां जागो नातुल्लो. संवसारी रटावळीनच मग्न जाल्यार जेजूक काळजांत जागो दिवंक कश्ट मारतात. आपले सोडवणेचे कृपेन जेजू आतांय आमच्या काळजादारार बुडयता. आज आमकां ताचो ताळो आयकता जाल्यार आमचें काळीज आमी दारून करचें नाका. प्रत्येक जावन जेजू आपल्या भावां भयणी थंय जियेता म्हूण वळखून तांचो मोग करचें काळीज आमकां आसूं. देवा, तुज्या सोडवंदारा थंय संतोश उल्हास भोगचे आंवकवारी मरये. तूं आमची माय म्हूण दाखय. आमकां मोगान वाडय. देवबिरांतीन वागय. आमच्या काळजांनी तुज्या पुताक जेजूक आनी तुका आमी पयलें स्थान दितांव. सदांच तुमच्या काळजा थंय एकवटून जियोंक आमकां फावो जावं माये.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक चड कन्न तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. चवथो मिस्टेर मोरी बाळक जेजूक तेंपलांत भेटयता. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार प्रथम जल्मलो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय आसलो. मोरी जेजूच्या पसक्या बापा जुजे सांगाता, जेजूक तेंपलांत व्हरता आनी याजकाचे हाती ताका सर्वेस्पराक भेटयता. धर्मशास्त्र पाळूंक मोरी आनी जुजे उर्बेवंत जावन आसली. समर्थीचे कायदे पाळूंक आमकां ती देख दितात. ह्याच वेळी सिमियोन मोरयेक पयल्यान सांगले की जेजू बाळक कश्टादुखीचो मनीस जावंक पावतलो आनी अशें तो मनशाची सडवण करतलो आनी मोरी सडवणेच्या कामान दुखेस्त माता जावन सहकारी जातली. संतोषान तशें दुखान जेजू संगी एकवटलेले भाग्यवंती माये मरिये, आमच्या जिणेंतले सूख आनी दूख शांत मनान घेवची कृपा आमकां लाभय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर, सुकिल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. मोरयेन आनी जुजेन जेजूक सांगाता घेयन आसतना देवळांतावन पाटी येवचें आनी उपरांत आकांतून दोगांयनी देवळाक पाटी धांवचें आनी जेजू तांकां थंयसर मेळटास संतोसचें. हो एक मिस्तेर देवानच येवजिल्लो तसलो. मोरये लागीं जेजू म्हणटा, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणलें तुमी नेना जाल्यात गी. ह्या उतरांनी जेजू आपूण सर्गींच्या देवा बापाचो पूत, देव सैबांत ताका समासा म्हणलें सत मोरयेक आनी जुजेक उगडापें करता. दैवीक मायपणाचो संतोस भोगलेले भोव भाग्यवंतांकार मोरये, पातकाचे बुलोवण्या वरवीं आमी तुजीं भुरगीं जेजूतान पयस वचनाशें देंवसराच्या पासांतलीं तूं आमकां निवार. जशें जेजू तुका काल जालो तशें आमी तुजीं भुरगीं तुजे ससायेकाल येतांव माये. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये
देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. नमान रान्ये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि परवशा तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासून विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनाती कर. पवित्र सभेचे माये
माये आमा पासून विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा पासून विनंती कर. बोवनी तळी माये आमा पासून विनंती कर. गतनातले माये आमा पासून विनंती कर. आपुट माये आमा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा पासून विनंती कर. विचित्र माये आमा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आमा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आमा पासून विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आमा पासून विनंती कर. पोष आणि अंक्वारे आमा पासून विनंती कर. मनापात्र अंक्वारे आमा पासून विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंक्वारे आमा पासून विनंती कर. पदवेदार अंक्वारे आमा पासून विनंती कर. दयाळी अंक्वारे आमा पासून विनंती कर. विश्वासी अंक्वारे आमा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आमा पासून विनंती कर. जानवायच्या सिंहासना आमा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगाना आमा पासून विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगाना आमा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगाना आमा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा पासून विनंती कर. दाविदाच्या पुरसा आमा पासून विनंती कर. दाडियाच्या पुरसा आमा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आमा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आमा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे बोलायके आमा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आमा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आमा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासून विनंती कर. पडव्यांचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. मार्तिरांचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. अंक्वारींचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभवले रान्ये आमा पासून विनंती कर. सर्गीन घेतले रान्ये आमा पासून विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. कुटुंबाचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. समाधानाचे रान्ये आमा पासून विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळत आमची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका पण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकुआरी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकुआर मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापलेल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता अध्याय 14 वाक्य 1-12. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपारायाच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभाऱ्या लागीं म्हणालो, हो स्थान दातार जुआवंस जायचे. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे थंय असर्यां करच्यो ह्यो पदव्यो जिव्यो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुआवंक कैद करून बंदेंत घाल्लो, कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुआवन ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवीशी मारूंक सोदतलो
पूण लोक जुआंकू एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्यान तांकां तो भियेतलो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियसाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारिल्लें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सापूत घालून सांगूंक लागलो. पूण ती आपले आवयचे शिकोवणेन अशें म्हणाली, स्नान जाल्यार जुआंचे शीस एक तापकान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सापुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागिल्लें दिजय म्हणून ताणें फर्मायलें. आनी जण धाडून बंदेंत आसल्या जुआंचे शीस कापयलें आनी ते एक तापकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपले आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुआंच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती कोबार दिली. देवाचें उतार हें. खंयच्याय संभ्रमांत आमी कितें ना कितें तरी बरेंपण करता. जल्मा दिसाक आसऱ्याक भेट कर तांचे संगी संभ्रमचे. फिरगजेच्या दुबळ्यांक घर कुमक कर संतोष पावता. हे वर्स पवित्र सभेंत जुबले वर्स जावन संभ्रमता. आमी पवित्र सभेन भावार्थाची यात्रिका. पवित्रपण देवाची काकूळट आनी दयाळाय आमचे जिणे सालींत रुता कर देखी बरी जिणी जियोंक जुबले वर्स आपोवणें दिता. हेरोदीन हेरोदियासाक लागून स्नानीक जुआंक दिवेशी मारयल्लो. सताक साथ दिल्ल्या ताका मरणाचें इनाम लाभले. हे घडीत आनी पयल्या वाचपाक व्हड फरक दाखयता. लेवी शास्त्र नीत सत काकुळटी विशीं उल्लेख केल्यार ताका विरोध जावन कशें अनीत फट हेरांच्या नासाक कारण जाता म्हूण आमकां शिकयता. आमचे जिणे वाटेर सताक सदांच जीक लाभता. आमचो जुबलेव संभ्रम सत नीत शांतीचे बुन्यादेर बांदच्याक वावुरया. नित्यादार मायेक नोवेन. नित्यादाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्यादाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्यादाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनाती कर. भोव भाग्यवंती आनी कातावीन अंकवारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तुमचो आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्याव. तुवें आमकां देवातावन जोन दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिताव. नित्यादाराचे माये आमी तुजो मोग करताव आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्याव आनी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आमचे तांकी भितरलें सर्व करतल्या म्हूण तुका भासयताव. नित्यादाराचे माये, तुका देवा लागीं असले विशेष सळवळीन हे उपकार आमकां ताचे करचे जोडून दी. ताळणेचेर जैत व्हरूंक घटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे सांगाता आनी तुज्या पुता सांगाता ससनाचें जिवीत आमी जोडिशें कर. नित्यादाराचे माये आमचे पासत देवा लागीं विनाती कर. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसलें दाका वायनांत बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्यादाराचे मायेक मान करूंक सांगातात जमल्याव. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. हे नित्यादाराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारताव. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मोरतेल्यांची बाचावी जावन आसाय. मोगाळी माये, तुजें पवित्र नांव केदाळय आमच्या तोंडार आसतलें. भोव कर ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार तें आमच्या वंटांचेर खेळटलें. तुजें नांव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नाव. बगार आमची दिसपडती जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्याव
आणि तू आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून परगट करतेल्याव. ये नित्यादाराचे माये, पळे म्हाका तुज्या पांया लागीं. म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमक हांव मागता, तुजेर हांव पाती येता. ये काकुळतीचे माये, म्हजी बिरमत पाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण समेज तुलो मारतात. तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वत साकर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयेणे खातीर हांव ताका हरसिता आनी अर्गां दिता. आनी ही पातयेणी म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची जामिनी म्हूण हांव लेखता. फाटल्या जिणेन तुजो आदार सोदिनातले खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जाला. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण जाणा. तुजी ससाई हांव सोदून जाल्यार तूं म्हाका कुमक करतली म्हणले खंडीत. पूण पातकांत पडच्या समायार हांव तुका उलो मारिना जायन आनी असो म्हजो आत्मो हांव होगडावंक पावान म्हूण म्हाका भेन दिसता. देखून ही एक कृपा हांव तुजे लागीं मागता आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणे आनी तांगता त्या प्रमाणे तुजे लागीं हांव ती परतता. देंवसार म्हाका नडतना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणूंक, ये मोरये म्हाका पाव. नित्यादाराचे माये, म्हज्या देवाक हांवें सांडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. पिडेस्ता पासत मागणे. सोम्या जेजू, तूं संवसारी आसतना पिडेस्तांक तुवें कणवळाय दाखयली. बेऱ्यांक आयकाशें केलें, मोन्यांक उलेशीं केलीं. जेजू, सोमेस्त पिडेस्तांचेर बोव कर्न ह्या संवसारांत वळवळच्या सर्व आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी कुशी जाल्यार तांकां भलायकी पाटीन दी. तुजे कश्ट आनी मोर्न नियाळन आपली पिडा सोसूंक तांकां कृपा आनी बळ मेळो. तांकां भोगता त्या एकसुरपणांत जातून तांचो इश्ट, तांचे पिडेंत जा तूं वैज आनी तांच्या कंती दुखांत जा तांचो बुजोनदार. सोम्या, पिडेस्तां खातीर वावुरतेल्या सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सोंसणिकायेन बरो आनी भलायकेंत सांबाळ. अस्पत्र्यांनी वावुरतेल्या सोमेस्तांक निस्वार्थी मनोभावाची कर. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक आनी सेवा भेटोवंक तांकां बरें मोण दी. जेजूच्या पवित्र काळजाक कश्टेतल्यांचे बुजोवणे, पिडेन कश्टेतल्यांक तुजी बुजोवन लाभय. आमेन. पापसैबाच्या इराद्या पासत आतां आमी संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज आमकां येवन, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्सांत सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्ली सर्व तेसावां आमी सरेस्पराच्या पांयांतळां दवरया. आमची तेसावांय आमी सरेस्पराक समर्पिया आनी आमच्या गरजांनी कश्टान दुखींत आमी सरेस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजी संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मोरये सदांचा धार तुझो,
जावं दी फोळ आमच्या मागण्यास पुतान तुज्या केल्या तुका शाबितास्रो निर्भाग्यांस कुमोग तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कुमोग तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कितले उठोंक पेसाडल्यारी परतून परतून पडता सासावन अस्कता मी बाळां तुजी माये आमकां पाव म्हूण मागता कुमोग तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कुमोग तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार मोगाळ पुता सोवे आंवकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी